देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. माकाचो 24:5 वोड 21 ते 43. जेजू परतून होड्यार चडून दोऱ्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपूंच ताचे सोशी एकटवली आनी तो दोऱ्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरस म्हणलोलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कोरें एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोन्नाचे तोणीर पावल्या. आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर. तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाच्या हातान जायतें दूख भोगूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो. पूण ती ओदीक पाश्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपचींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोवती नदर मारून रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कापून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सोरपुटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हणलें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकली जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर तावन धाडलोले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजी, आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्यांक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतूच जेजून गोळपोळ जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापांतलो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गळबळटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्याक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, मुणगे, चेडवा
तुका सांगता उठ. आनी रोखडें चेडूं उठून भोवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो. आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. आयच्या वाचपान आमकां दिसून येता अडचणेक सांपडलोलीं 2 जाणां जेजूसची व्हडा भावार्थांत येतात. एकलो देवस्थानाचो अधिकारी जायरस आपले मोन्नाचे तोंडीर आसले दुवे पासत विनोदी कोत्ता आनी जेजू तेचे मेल्ले दुवेक जिवी कोत्ता. आनी एक अस्तरी 12 वर्सां रोगपाताच्या पिडेंत कोश्टवताली. भावार्थान जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायता आनी ती बरी जाता. आयच्यो ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां आमचो भावार्थ आनी बोरवासो सोम्या जेजूचेर ओकोण करूं आपयता. आमेन.